आता खबरो विस्तारान. सरकाराच्या कायद्याप्रमाण अबकारी खात्याच्या 101 कलमाप्रमाण दर बारवाल्याक आपूण कितलो सोरो घेता आनी कितलो विकता हाची नोंद दवरपाक जाय. ही नोंद दिसपट्टी आसपाक जाय. हाचे खातीर अबकारी खात्यान नवो ॲप तयार केला. त्या प्रमाण दर बारवाल्याक ही सगळी नोंद त्या ॲपार अपलोड करची पडटली. हो कायदो कायद्यांत आशिल्लो पूण चालनान नाशिल्लो. 30 दिसां भितर हो कायदो अबकारी खात्यान फाटीं घेवचो ना तर मोर्चा काडटले म्हण गोवा फॉरवर्डान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आयज तशाच प्रकारची एक कृती गोंय सरकारा कडच्यान गोंय सरकाराच्या एक्सायज डिपार्टमेंटा कडच्यान अबकारी खात्या कडच्यान जाता, जेका लागून फाल्यां हो धंदोच नाका अशी परिस्थिती ह्या आमचे बारवाले आनी तावेर्नवाले जे आहात तांचेर आयल्या. सरकाराचे कायदो आसा एक्सायज ड्युटी एक्ट एंड रुल्स म्हण, आनी ताज्या कलम 101 प्रमाणे प्रत्येक बारवाल्यान तावेर्नवाल्यान होलसेल लिकरवाल्यान आपूण कितलो प्रोडक्ट घेता, कितलो सोरो भितर घेता आनी कितलो सोरो विकता हाजी नोंद दवरपाक जाय. आनी ही नोंद डेली बेसीचेर दवरपाक जाय असो एक कायदो सांगता. आतां म्हाका खबर ना हो रूल करपा फाटलें तांचें प्रयोजन कितें आसा, कित्याक एक्सायज डिपार्टमेंटांतल्यान एकदां जर म्हाल भायर सरलो, मेजर जे होलसेलर्स आसात, मेजर जे डिस्टिलरी आसात तांचे कडच्यान ताजो अनायसे तांकां सगळो रेकॉर्ड मेळटा. खूब जाणांनी विरोध केला ह्या ॲपाक आनी आमची मागणी आसा सरकारान ताबडतोब जीवन कायदो बदलपा जाय, कायदो बदलात. सामान्य मनशाचें जगणें सुसह्य जावपा जाय, ताका नाकाशिल्ल्या कॉम्प्लिकेशना भितर घालपा जायना आमच्यांनी. एज इट इज आमचें मायनींग बंद जाला, टुरिजमाचेर हावळ आयला आनी आतां जर तुमी जर अशें केलें जर जायत जाल्यार हे कांय तावेर्नां बार चलयताले पळय त्यांच्याय बी धंद्याचेर हावळ येतली. आनी ताका लागून हांव मागता सरकारा कडेन की ही प्रक्रिया तांणी सुरू केला. कायद्या भितर आशिल्ली पूण इतली वर्सां चालू नाशिल्ली. आतां प्रत्येक एक्सायज इन्स्पेक्टरान सांगला की प्रत्येक बारवाले आपूण सांगला की तुमी हें करपाक जाय म्हण. हांव मागतां एक्सायज कमिशनरा कडेन, एक्सायज पोर्टफोलियो आशिल्ल्या मिनिस्टरा कडेन म्हळ्यार मुख्यमंत्र्या कडेन तांणी ताबडतोब हातूंत भितर लक्ष घालचें आनी हे जे जाचक सामके त्रासाचे जे हे आसा आमच्या बारवाल्या खातीर आनी तावेर्नवाल्या खातीर आनी रेस्टॉरंटवाल्या खातीर, बार एंड रेस्टॉरंटवाल्या खातीर तो ताबडतोब फाटीं घेवचो. हो जर घेतलो ना जर जायत हांव सरकाराक 30 दिसांची मुदत दिता हे फाटीं घेवपा खातीर इमिजिएटली. आनी तांणी जर घेतला जर जायत गोंयच्या सगळ्या एक्सायज ऑफिसां जी आसात, तालुका एक्सायज ऑफिसां आसात, थंय गोवा फॉरवर्ड पक्ष पिकेटींग करतलो. जाय जाल्यार ह्या प्रश्नाचेर सगळ्या गोंयच्या तावेर्नवाले आनी बारवाल्यांक एकठांय करून आमी एक्सायज डिपार्टमेंट पणजी ताजेर सुद्दां मोर्चा व्हरपाक फाटीं फुडें पळोवपाक नात. आमी सरकाराक ही फक्त शिटकावणी दितात